कामुर्ले येवपी मेगा प्रोजेक्टाचे काम बंद उडोवचे अशी मागणी बुधवार रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान मंत्री निळकंठ हळर्णकारा कडेन केली। थळाव्या लोकांचो विरोध आसून लेगीत ह्या प्रकल्पाचे काम बंद उडोवपाक पंचायत अपयशी थारला असो आरोप ह्या वेळार मनोज परबान केलो। कामुर्लेचो जो मेगा प्रोजेक्टाचो जो विषय आसा पळय तुमी सगळे जाण जाणा, लास्ट 6 म्हयने जाले आमी फॉलोअप घेता, लेटरां करता, सगळे कम्युनिकेशन्स केल्ले आहा, असेंब्लीनूय विशय येयलो, पूण तेजेर आजून पर्यंत जे एक्शन जावपाक जाय ती जाल्ली ना। स्टॉप ऑर्डर येयल्ली ना, परमिशन रिवोक जाल्लेलें ना। आनी आतां तर तेंच्यांनी अशें केलां की गांवांतल्यान जो बारीक रोड वयर गेला सामको स्टीप स्लोप, ते स्लोपाचे वयल्यान ते आतां भरलेले लोडेड माल आसलेलो गाडयो वयर व्हरतात आनी ते गाडयांची परिस्थिती आमी फाटीं व्हिडिओ सुद्दां एक काडलेलो आमी। तो परिस्थिती अशी आहा की ते ट्रक जेन्ना चडना, ती गाडी चडना तेन्ना तेका फाटल्यान मशीन लायतात, धुकलतात, कितें करतात, म्हणजे फाल्यां तो ट्रक सकयल येवन ना ती गाडी सकयल येवन लोकांच्या सकयल घरां आसा घरांनी घुसपाक शकता, कोण मरपाक शकता, कितेंय जावपाक शकता। कितले रिस्काचेर सद्या हें काम चल्लां। आमदार पंचायतीन वयता, खुबशे एक्टिविटीज करता, सरपंच कॉन्टॅक्टान आसता, सो आमी ताका तें सांगलां की तूं सरपंचाक सांग जाता तितले बेगीन हांगा इन्स्पेक्शन काड म्हणून, ना जाल्यार हाती भायर वयतलो। हे जो मुवमेंट आसा हो हाती भायर वयतलो, फाल्यां लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जातलें आनी ताका मागीर जिम्मेदार आमी नासताले। ताका मिनिस्टराकूय बरें म्हणून सांगलां की जाता तितले बेगीन ह्या प्रोजेक्टाचेर कितें ती एक्शन घे।